आतां येवन म्हजो वोट मारला हिंगा ओके आनी हांव सगळ्यांक विनंती करता की तेणी येवन आपलें वोट मारचें आनी दॅट वील बी अ चेंज फॉर एवरीबडी लायक इट वील ब्रिंग अ चेंज टू द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी. So voting right म्हणटा it's a power of democracy. Vote of an individual is very very important. कित्याक हे बदल हाड शकता लोक 5 वर्सांनी लोक उलयता हें सारकें ना हें गव्हर्मेंट सारकें ना करप्शन हें तें रेप मर्डर ड्रग्स हें सगळें लोक उलयता आनी दिस इज द रिजन वाय एवरी 5 years आमकां एक चान्स मेळटा आमी नागरीक म्हणून आमकां चान्स मेळटा हें चेंज करपाक आनी ते चेंज आमी लोकांक मागता तो आमचो एक बरो उमेदवार आनी देशाक पासत कितें काम आनी बरें डेव्हलपमेंट जातलें. सकाळपासून आमी वोटिंग पर्संटेज खूब लो पळयता सो तुमी कितें अशें लोकांक अपील करूंक सोदता? ना हें कितें आतां हो सिजन पयलीं सद्याक बरी थंडी पडल्या सकाळीं लोकांक मातशें उठपा मातशें त्रास जाता कळ्ळें तुका आनी ऑल्सो अनदर रिजन इज हें इलेक्शन बरो हांव म्हणना इट्स अ रॉंग टायम बट इट शूड हॅव बीन एट अ बेटर टायम अदर दॅन द क्रिसमस सिजन लोकांक तूं मातशें कितें आतां आमगे लोक सायन्सा सॅरिनेडिंग वयता हे फेस्टिव्हीज आहा कोण ग्रिप्स गोटे ओटो ते तयारी करता आनी यू नो दिस इज प्रिडॉमिनेंटली इट इज कॅथलीक एरिया सो कितें जाता लोक हितून इगोर्जी बीन वचून पार्टिसिपेट बीन करता आनी मागीर सकाळीं उठपाक मातशें त्रास जाता बट एज फार एज आय कॅन सी आतां आमी हिंगा कोणसू आसले कुयेले आसले कुत्ताडे भरपूर लायन बरी एक लायनीक 40-50 नागरीक आहा लायनीत आनी एक सांगूं सोदता की इलेक्शन कमिशन मातशें तेणी हें घेवपा जाय थिंग एक लायनीन वत आहा लोक वता तडमडटा दिस इज नॉट रायट एक्चुअली सो दे शूड फॅसिलिटी ऑल द गिव दीस बेसीक फॅसिलिटीज ए पार्टी वॉटर स्लीप दिल ना सो दिस आर स्मॉल थिंग्स अनदर इश्यू इज दॅट elderly people those who are disabled are not been given the chance to vote so something that could be looked at during the next elections. Yeah, thank you.